येवकार हा समृता कणगावकर. सुरेख पळयचे हेडलायन्स. आपण बॉम्बकारा बरोबर ना आपलो सरकाराक सांगात. बॉम्ब प्रस्नार श्रीपाद नायकान सांगिल्ल्यान बॉम्बकार फुरियोज. यान फुडें भाजपाक बॉम्बात ना थारो. बॉम्बकारांनी केलो निश्चेव. साजुजेदी आर्यल पंचायतीची ग्रामसभा दुसरे खेपे स्थगीत. थळावे फुरियोज. उपसरपंचाचेर प्रस्नांचो शिवर. एससी दवल्ली आणि यूसी बाणावली हांचे मदीं रोमांचक फुटबॉल सेमीफायनल. दवल्ली पंगडान टायब्रेकरात 11 विरोधात 10 गोलांनी मेळयले जैत. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आपूण लोकां बरोबर ना, बॉम्बा प्रस्नाचेर आपूण सरकाराचो सांगात दितलो अशें श्रीपाद नायकान सांगिल्ल्यान बॉम्बकार दुखावल्यात. या फुडें भाजपाक बॉम्बात थारो दिवचे ना. बॉम्बकारांनी निश्चय केला. पळयात. फोंड्या भोमा नागझर वाठारात एनएच महामार्गाच्या रुंदीकरणाक लोकांचो खर विरोध आसा. प्रियोळचो आमदार आणि सरकारात मंत्री आशिल्ल्या गोविंद गावडेन लेगीत उक्तेपणान लोकांक तेंको जाहीर केलो. पूण उत्तरेचो खासदार आशिल्ल्या श्रीपाद नायकान अशें सांगिल्ल्यान आयतारा जाल्ले भौशीक बसकेत तेजे पडसाद दिसून आयले. आयकात थळावो फुडारी संजय नायकाक. श्रीपाद भाऊ जो सेंट्रलात मिनिस्टर आसा तो खंय तरी आमचे मागणे गडकरी सरा कडेन पावयतलो आनी आमकां हितूंतल्यान मुक्त करतलो म्हणून. पूण काल म्हाका खूब दूख जालें, कित्याक भाऊचे जे उत्तर म्हाका मेळ्ळें आपूण सरकारा बरोबर रावतलो. सरकाराच्या एगेन्स्ट आपूण वचोंक शकना. आयज भाऊक एक सांगूंक सोदता हांव. हो संजय आणि हे जे कार्यकर्ते आसा प्रियोचे, हे तुझ्या फाटल्यान कितलीशीच वर्सां खंबीरपणे उबे रावतले. आयज आमी हे भुमकार एक ऐलान करता. आयज तर हितूंतल्यान सुटका आमची जायना भाऊ. आयच्यान हे कामां घेवन तूं ह्या भोमान कसो शिरतलो हे तुमकां आज उत्तर दिता. आयज तू सरकारा बरोबर राव, हे लोकां बरोबर ना जाल्यार हे लोक तुझ्या बरोबर कशे आसतले. 3 टर्म हे लोक तुझ्या बरोबर रावले, दोळे दाखवून रावले, कितें आज करिनासतना रावले, कसलीच मागणी तुजे कडेन घेवन येयले ना. आयज जर तुवें आमकां फाट केल्या, तूं सरकारा बरोबर आसा म्हणटा जाल्यार आयज आमी ह्या स्थळार जावन हात वयर करून एक शपथ घेवया. आयज जर आमचो हो रस्तो डायवर्ट जायना जाल्यार हे भुमकार ह्या गव्हर्मेंटाच्या फाटल्यान केन्नाच आसचे ना. हर 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 देव बरें करूं. त्रास करून आमकां विकास नाका. विकास हो कोणा खातीर आसता? शेवटी विकास हो नागरिकां खातीर आसता, विकास हो लोकां खातीर आसता आणि विकास हो समाजा खातीर आसता. पूण जो विकास जाता ते विकासाच्या वरवीं जर त्या समाजाक आनी त्या भोवसाक जर त्रास जाता जाल्यार असले तरेचो विकास आमकां नाका. मोडपा खातीर हे तुमचे 20 कोटी जे अरेंज केला पळय, आयज तुमचे हे एक्सपोज जाता. हे 20 कोटी देवळां बांदपा खातीर न्हू, देवळां मोडपा खातीर तुम्ही एलोकेट केल्लो आसा. आज तांच्यांनी एक प्रोपोगंडा तयार केल्लो आसा. पंचायत म्हणटा ती सायडीक सगळे पावर टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर, अग्रिकल्चर मिनिस्टर सगळे जे अप्रुव्हल जातले सगळे टीसीपी कडल्यान अप्रुव्हल जातले. आणि पंचायत कितें पंचायती कडेन कांयच ना अशें ते दाखोवंक सोदतात. म्हजें एकूच विचारपाक जाय की रिजनल प्लॅन जेन्ना जाता पळय, 10 वर्सांचो रिजनल प्लॅन जाता. फुडल्या 10 वर्सांनी तुका कितें करपाक जाय, कितले लोक जावंक शकता, त्या वाड्याचेर कितलें पॉप्युलेशन वाडूंक शकता, कितली उदकाची सुविधा जावपाक जाय, कितले एज्युकेशन सेंटर येवपाक जाय, हे सगळें रिजनल प्लॅनान प्लॅन जाता. जशें आमचे जरिना बाईन सांगिल्ले त्या भाशेन. आनी हो प्लॅन करतना लोकांक कन्सिडरेशन करपाची गरज आसता. गावात त्या लोकांक 10 किलोमीटर रस्तो ना, शाळेची भुरगीं चलून येतात थंयसर आणि पावसाच्या उदकान इतके उदीक पूण केन्ना व्हांवन येता तें सांगूंक शकना. हॉस्पिटलान जर वयतले तांकां एम्बुलन्स भितर वचोंक शकना. आनी बायलां जी प्रेग्नंट बीन आहा बायलां तेंची डिलिव्हरी सुद्दां रस्त्याचेर जाल्लेली आहा. हे सरकाराचे बीजेपीचे भारतीय जनता पार्टीचे हे रस्ते तांकां करपाक जायना. खरें कास्ताचे आसले न्हू जाल्यार गांवांतले पयलीं डेव्हलपमेंट करतले आसले. जेन्ना बरेकार आसतना लागलेली दागोपी काडून
तो अजून पासून कागदोपत्री काडटा तेन्ना तुका सांगता गव्हर्मेंटा हे 15 दीस भितर आमकां हो पास करून रस्तो दिवपाचो आणि हे येवटेन आमकां नाका हो म्हादेवानी सातेऱ्यांनी 85 देव त्याचे मानेर बसून आमचो हो रस्तो दिवपाचो होय पास जाय आमकां आनी कांय नाका हांव म्हणटा जेन्ना रस्तो हांगच्यान वयता तेन्ना तुका खबर आशिल्लें तेन्ना पंचायती कडेन तुवें आमकां हाडून दाखयल्लें काय कितें काय हो रस्तो असो वयता पब्लीक कन्सल्टेशन केल्लें काय कितें आयज तर इतले लोकांचे आयज तुमी सांगता की भाशणां दिता की 4 घरां वयतात 4 घरां वयता आसतना तांकां रिहॅबिलिटेट करतले कशें करतले हेचेर कांय सविस्तर दिनासतना आयज आमदार आमकां तेको दिवपा खातीर येता तुमी आमकां दाखया खंयच्यान रस्तो व्हरपाचो फुडें पासून सेम रावचे डिवायड जावचे न्हू एकवटान रावचो एकवटाचो जो उलो आसा तो एकवटाचो उलो घट दवरचो आनी कोणाक पिवपाचें ना आमी आसा तुमच्या वांगडा तुमकां गेले ते फावटी सांगला आतांय सांगता ते कितल्याय फोटीपणां मारूं आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी तुमकांय खबर आसा लोकूय पळयता जेन्ना प्रेसार घालता आख्खे गोंयचे न्हू आख्खे वर्ल्डाचे लोक पळयतात कसली फोटीपणां चालू आसा ती सो कोण भिवं नाका आमी तुमच्या वांगडा आसा गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, विन्संट रोसारियो, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. सांवझुजेदी आरियल विलेज पंचायत ग्रामसभा दुसरे खेपे स्थगीत जाली जाका लागून लोक फुरियोज जाले. पयली स्थगीत केल्ली ग्रामसभा कित्याक चालू दवरूंक ना अशे उपसरपंचाचेर लोकांनी आनी हेर पंच वांगड्यांनी प्रस्नाचो शिवर केलो. लोकशायेत आपले अधिकार मेळोवपा खातीर लोकांक ग्रामसभेत अक्षरशः दिमी घालून जाप विचारची पडली. पळयात. सरपंचान ग्रामसभेत हजेरी लावंक नाशिल्ल्यान उपसरपंचान ग्रामसभेचे अध्यक्षपद सांबाळले. स्थगीत केल्ली ग्रामसभा कित्याक चालू दवरूंक ना अशें विचारतकच उपसरपंच फुरियोज जालो. देखून ग्रामसभेत तू मेमे सुरू जाले. शेवटाक उपसरपंचान ग्रामसभा स्थगीत केल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. उपसरपंचाक काडून उडोवपाची मागणी थळाव्यांनी केली. आयकात तांकां. जी पंचायतान कंडक्ट करून गेल्ली फ्रेश ती लोकांक डेप्युटी सरपंचांचेर गेले ती इतलें जालें आमगे प्रिवियस जी ग्रामसभा आहा ती कंटिन्यू जाल्ली वो काबार जालो कामो सॉरी उरली वो काबार जालो कामो सो सरपंच सांगलो तुमचे चेर सांगलो काबार जालो लोकांक त्या पंचाले आपआपले प्रपोजल घेवन आय सो लोकांक ताका सांगिल्लें पयली ग्रामसभा आहा पळय ही कंटिन्यू जाची आनी मागीर न्यू करची सो डेप्युटी सरपंच लोकांचे एगेन्स्ट गेलो कोणाक उलोवपा रायट ना म्हणलो सरपंचान पंच मेंबर उब रावले जेन्ना हांवें तांकां पंचां कडेन दिमकान रिक्वेस्ट केलें तुमी स्वता ते सांगाय सगळे पंच स्वता बारबर रावले आनी सगळे पंच उब रावन सांगूंक लागले बाबा गेली ती ग्रामसभा कंटिन्यू जावं ना सॉरी कंप्लीट जावं ना ती कंटिन्यू करपाक सो त्या दरम्यान डेप्युटी सरपंच ग्रामसभा एजंट म्हूण हिंगसन उठोन गेलो सेक्रेटरी उठोन गेलो आनी ऑब्जर्वरा उठोन गेलो मागीर त्याच उपरांत आमी ज्या उरलेल्या त्या ग्रामसभा मेंबर आनी पंचायत मेंबर जे आहलोले तांकां आमी ती कंप्लेन घायल्ली व्हिडिओ तेजे थोडे ब्रीफ करून सांगिलां आमी इतलें मागताय जे पंच मेंबर स्वता पासत आहा मी आज दिसती पडा हेणी स्वता पासत रावचें आनी हे डेप्युटी सरपंच तेणी आपल्यागे डेप्युटी सरपंच चेडा वयलो देंवयचो आनी व्हिडिओ रिक्वेस्ट कोता ग्रामसभा हो आमगे पेड्यो कोता वालेन फेर्नांदीस डेप्युटी सरपंच तेंको तर जायना हेर पंचांक दी आनी हेरूय पंच तर कोण रेडी जायना पण जाल्यार तूं कंडक्ट कर व्हिडिओ तूं कंडक्ट कर ग्रामसभा आमगे ग्रामसभा कितल्योश्यो ग्रामसभा पेंडींग आहाय. आता एकात पंच वांगड्याक कितें सांगपाचें आसा ते. आता आमगे ग्रामसभा आमगे गेल्ले कडेन काबार जावं ना ट्रेनिंग उरली पॉयंट उरलोले तो म्हणटा मिटींग जाल्या म्हणून आमचे मेंबरा म्हणून मिटींग ती जाल ना आजून सांगितलें मिटींग कंपून जाल ना खबर जाल ना म्हणून जालें तितले मागीर ते बोवाळ जालो ते मिटींग पासून हें केल्या. बरं डेप्युटी सरपंच कित्याक गेलो उठून तेका लागून आमी तो पॉयंट घातले आमी थोडे उबे रावले मिटींग खबर जावन आमचे मागीर पयलींची मिटींग काबार जाली ना म्हणून जाल ना म्हणून आमी मेंबर हायल्या मिटींग काबार जाल ना तेन्ना तो आबूज जाला आमचे फुट मारपा जाय लोकांनी निवड हाडलो आहा आमकां तुम्ही लोकां खातीर काम करपाक काम करपा येयले आमी सद्या मागीर लोकां बरोबर राव म्हणून सांगलें आनी आमकां जायत्यो तेमी जे मेमोरेंडम जावं कंप्लेन व्हिडिओ घायल्ल्यो त्यो आमकां सगळ्यांक वाचून दाखयल्यो आनी आमकां थोडे ब्रिफींग तेमी केली. खंय तरी डेप्युटी सरपंच ही बंद केला आनी गेलो तेणे एडजन केली कित्याक ते फाटले प्रपोजल म्हाका दिसता ते घेवपाक तो सोदना आहलो तेणे हाडून ना ते प्रिवियस मिटींगेक आयचे म्हणजे आता स्टार्ट जावन रोखडी एडजस्ट केले कित्याक लास्ट टायम ताका हांवें काल आमची पयली ऑर्डिनरी मिटींग जाल्ली तेका हांवें विचारलें तेका सेक्रेटरी विचारलें कितें लास्ट जी जालोली ती कंप्लीट जाली वो ना ती कंप्लीट जायनासतना तूं आतां उदका म्हणपाक लागलो ती कंप्लीट जाल म्हणून
सो त्यातलं त्या काय झालं कंप्लीट जावं जाल्यार ते आमकां कितें कांय दिवंक ना कितून कंप्लीट जालें काय म्हणून सो कित्याक विदावट आमकां कोणाचो आनी आतां कंटिन्यू जालें कित्याक न्यू ग्रामसभा तेणी काडून चाललें. ग्रामसभेत उदरगती खातीर कसलेच प्रस्ताव मांडिनात, फकत तक्रारी आणि कोफुसाव जातात. उपसरपंचाचे म्हणणे आयकात ताका. दिस इज ही चाल आमगेली पयलीं सन 2009 सुरू केल्ली. एवरी रिकॉर्ड काडून चयल्यार एवरी मिटींग दे आर डिस्टर्बिंग. खंयच्या तूं आजच्या गोंयांत जावपाना एक मिनिस्ट्री कन्फर्म करपाक एक सबंद ग्रामसभा लागता. मिनिस्ट्री सभा करपाक आनी एक कितें पास करता जाल्यार आनी एक ग्रामसभा पडटा. सो दिस इज नॉट द एटिट्यूड ऑफ द हे सगळ्यांकडे पंचायतीनी सगळ्यांनी बरे भाशेन जाता आनी हे आमगेले तेंगेले हे मेंटेलिटी अशी आसा. बाय अशें दिस बिकॉज तुमी जर उरल्या जाल्यार यू हॅव टेकन हेजेर पतन घालपाक जालें प्रपोजल तुमगेलें तुमकां दिसता जाल्यार ग्रिवेन्स आसा प्रपोजल त्या दिसा तुमी मुद्दम प्रपोजल घालू ना येवंक ना तुमी फुडें. सो इन द सेकंड कंट्री वी कॅनॉट फायनलायज एनीथींग आनी विलेज आमगे डेव्हलपमेंट आमगेलें हॅम्पर जाता. विलेज डेव्हलपमेंट जावपा ना अशें करून डेव्हलपमेंट हॅम्पर जाता न्हू. हे कितें करपाक मेळटा ते प्रपोजल ऑल्सो आर नॉट कमींग इन लायन. प्रपोजल जे आहा आमचे ते प्रपोजल डेव्हलपमेंटा खातीर कांय प्रपोजल आसना. ते सगळे आतां ते फकत कंप्लेंट आनी रिवोकेशन ऑफ लायसन्स आनी तसलें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. आयतारा सांकवाळची ग्रामसभा बरीच रंगली. सोपो कर लादप, डेंग्यू समस्येर प्राथमिकताय अशा वेगवेगळ्या म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जाली. पळयात. भारताच्या व्हडल्या चेन डी मार्टाक उपासनगरांतल्या तांच्या प्रस्तावित वेवसायिक इमारती खातीर दिल्ले परवानगी रद्द करपाचेर लेगीत थळाव्यांनी प्रस्ताव मांडलो. जाल्यार जुवारी नगरांतल्या खासगी प्रॉपर्टीत आशिल्ल्या यल्लम्मा देवीच्या देवळा संदर्भात सरपंचाक कितें सांगपाचें आसा तें आयकात. कन्स्ट्रक्शन काम चालू आसूंक जायना. हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की तुमी हेजेर एक्शन घेवपाचें पुलिसाक कळोवपाचें आनी हेजेर एक्शन घेवपाचें आनी काम स्टॉप जावपाक जाय. आनी एक सांगता तुमी कन्स्ट्रक्शनचो लायसन्स तुमी दिला तो रिवोक करपाचो. येल्लम्मा देवीचे इश्यू येयले आनी येल्लम्मा देवीचे हांव कितें म्हणटा पयलीं जे येल्लम्मा देवीचे कमिटी आशिल्ले लोक आसा भरपूर लोक पयलींचे आसा ते ओल्ड अजुनूय आसा ते. आनी म्हाका खबर आहा केन्ना की अरावंड 40 years बॅक ते देवळान वयताले वर्सान एक फावटी जात्रा जाताले लोक थिंगा चलोन वयताले. आतां कितें जालें ते देवूळ थिंगा आसा पळय ती एक प्रायवेट प्रॉपर्टी कडेन आहा. ते एक ओनर प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा. ते एक देवळात एक प्रायवेट आनी ते बाकीचे दुसरे तितून एंट्री मारता ते एक प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा. तितून कितें आमच्या सायडीचेर आमी कितें करपाचें आमी केलें. आमी डायरेक्ट कोणाच्या प्रायवेट प्रॉपर्टीन वचून बाबा तुजे आमकां वाड दी म्हण सांगपाक जायना न्हू. लिगली जायना. सपोज म्हाजे प्रॉपर्टीन कोणी सपोज एक देवूळ आसा समज आनी म्हाका जाय तशें हांव पुजा करता म्हाजे प्रॉपर्टीन. सपोज दुसरे नाल्यार एक देवूळ नाल्यार मस्जिद आसूं नाल्यार चर्च आसूं चॅपल आसूं म्हाजे प्रॉपर्टी कितें हांव तेजे पुजा करता. कोणाक म्हाका फोर्सफुली कितें करपाक जायना. गोवा 365 खातीर हिरुमा आले, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. श्रावणाच्या दुसऱ्या आयतारा जावपी फार्मागुडी वयल्या कटमगाळ दादाच्या उत्सवाक गोंयभरच्यान हजारांनी भक्त उपस्थिती लायता. आयतारा लोकांनी कटमगाळ दादाचे दर्शन घेवन गोडशाच्या नैवेद्याचो लाव घेतलो. जाल्यार म्हापशेच्या बोडगेश्वर देवळात लेगीत श्रावणी आयतार व्हडा उमेदीन मनयलो. पळयात काय भक्तिमय खीण.
दीपक नायक आणि मर्कजात आमदार विश्वा डिसोजा आणि आयुर्वेदिक त्यांची टीम उठावून केले आहे आणि त्याच्यावर इन्फॉर्मेशन केलं उपरांत लोकांचा बरो प्रतिसाद आरोग्यात त्या ग्रामपुरसाचा शब्द घे त्या गाड्याचा शब्द घे त्या सट्टपट्ट पाळेश्वराचा शब्द घे त्या पुरोचाराचा शब्द घे त्या सिद्धपुरुष ब्राह्मणाचा शब्द घे त्या शीतळा देवीचा शब्द घे त्या खेतळबाळाचा शब्द घे त्या कुटीरामपुरसाचा शब्द घे त्या जैनाचा शब्द घे त्या मारंगड्याचा शब्द घे आज तू जन्माचा देवचार आज तू कडमगाईचा देवचार आज देवा तुका मोळी समाजातर्फे गोडशाची वाडी देवल्या ती तुझे पावन करून घेऊन जाय आणि आज तुझ्या भाविकांनी गोडशाचे सामान गुढी कामं आणल्या ती तुझ्या बऱ्याचशी पावन करून घेऊन जाय असे सांगा भुरगी बाळा येली त्यांनी शिक्षणाक बरी यश प्राप्त करून घेऊन जाय बाहेर भीतर भोवतात आला त्यांनी घट्ट नजर धरून जाय तसेच देव आहे त्यांना सगळ्यांचे बरे कर आरोग्य दे आणि सगळ्यांचे कल्याण कर पार्वती पते कडमगा दादा महाराज की जय. आज आम्ही आसात ते कटमगाळीचे काळीत आसा आणि कटमगाळी दादा म्हटल्यार फोंडा तालुक्यांतलो एक फेमस अशें हें देवस्थान आसा आणि हे देवस्थानाक जे श्रावणांतली आयतार आसा ताका हांगा आयताराक गोडशें घालतात आणि हे गोडशें घालून सगळे लोकांक वाडटात अशी ही परंपरा हांगा आसा. आणि ह्या वर्सा आता ह्या श्रावणातले दुसऱ्या आयताराचे जे गोडशें आसा ते मुळवी समाजांतल्यान गावणेंतल्यान आसा आणि हे समाजांतल्यान जे घराणे घालून जे लोक येता हांगा तांकां सगळ्यांक घराणे घालून जे तेंची इच्छा कितें आसा ती इच्छे प्रमाणे लोक हांगा जे देवाक ते मागून घेतलां तेंय ते हांगा दितात. आमी मुळवी कुटुंबी हे देवाक आमी वयता जाल्यार ते गोडशें घालता मुळवी कुटुंबी सगळे एकदम घालता आणि हे सगळे लोक येवन ते व्हरता. ह्या कटमगाळींच्या आजाक जे मेळपाक येता तांची सगळ्यांची आमी तेंगेल्या पुरसाक तेंगेल्या रामदेवाक तेंगेल्या सगळ्या देव देवताक शब्दाक धरून द्या आनी ह्या कटमगाळींच्या आजाक उलो मार म्हणटा आनी हे उलो मारल्या उपरांत त्या परिसरात उलो केल्या उपरांत ह्या कटमगाळींच्या आजाक उलो केल्या उपरांत सगळ्या लोकांची जे कोण जितके म्हणून लोक येता हांगासर तांची सगळ्यांची कामां जाता. नाल हाडटा तांदूळ हाडटा गोड आसता ते शिजोवन दनपारचे एक नाल भरून घराणे घालून मागीर ते गोडशे शिजयताले कितें पूण आतां कितें जाता तर लोक दिसली बरी येता आनी तांकां परत धाडप हें बरोबर जायना पूण एक्चुली कित्याक वर्साक एकदां आमी गोडशे घालता ते दनपाराक खिचडी शिजोवन त्या जे लोक नेवेद हाडटाले तेची खिचडी शिजोवन सगळ्यांक नैवेद्य म्हणून दिताले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि शिवानी सांगेलकार. परतून खेळ व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. एससी दवर्ली आणि यूसी बाणावले हांचे मदीं जाल्ले रोमांचक सेमीफायनल फुटबॉल मॅचीत दोनूय पंगडांनी उल्लेखनीय कामगिरी दाखयली. दवर्ली पंगडान टायब्रेकरांत 11-10 अशें जैत जोडले आणि 16व्या सुपर सॉकर सर्तीच्या फायनलीत पावले. युनायटेड क्लब ऑफ बाणावलेन ही सर्त घडोवन हाडली. सेंट जॉन दी बाप्टिस्ट दांडो खेळामेळार ही सर्त बरीच रंगली. पळयात. ही मॅच तीव्र आणि आतामेरेनच्या सर्तीची खाशेलपण थारली. 19व्या मिनिटार लेवी पेरेरा बाणावलेक सुरवेक आघाडी दिली. 20व्या मिनिटार रिव डिकॉस्तान बरोबरी करपी गोलान बेगीन प्रतिकार केलो. दुसऱ्या अर्धात 37व्या मिनिटार जॉसवन कार्दोजोन बाणावले खातीर आघाडी परतून मेळयली. बाणावलेक जैत लागीं आसा अशें दिसताले तेन्ना रिवान 69व्या मिनिटार परतून हॅट्रिक मारलो. निमाणे ही मॅच टायब्रेकरांत गेली आणि थंय दवर्लीची शुटिंगांतली कुशळटाय प्रबल जाली. रिव डिकॉस्ताच्या प्रभावी हॅट्रिकाक लागून ताका बाणावलेचो फुटबॉल मोगी अमिलकार परेरा हाणें मॅन ऑफ द मॅच हो पुरस्कार भेटायलो. पळयात रोमांचक डावपेच.
गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. राज्यात पावसाचो नेट कमी जाला. आयएमडीन आपल्या हवामान अदमासात आयज आनी फाल्यां फकत हलको ते मध्यम पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. फुडल्या सप्तकाचे सुरवेक पावसाची क्रियाशीलताय आनीक उणी जातली. गोंयचे हवामान मेस्तुरात पळोवपाक मेळ्ळे. चडशे दीस ढगाळ आणि सुके आसून लेगीत कांय वरां खातीर सूर्याचे दर्शन कमी जाला जाल्यार कांय दिसां खातीर फावो तो पावस पडला. एमईटी खात्याच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या कांय दिसां खातीर हवामानात व्हडलोसो बदल जावपाची शक्यताय ना. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान अनुक्रमान 31 आनी 24 डिग्री सेल्सियस आसतले असो अदमास हवामान विभागान उक्तायला. बोटधन्याक खाशेली शिटकावणी ना. राज्यात पावसाचो नेट कमी. कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय. दनपारां सूर्याचे दर्शन आनी मळबात कुपां दाटपाची शक्यताय. सोमारा चडावत आनी उणें तापमान 31 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 शाळेच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.